दाखयलां ते कारण म्हटल्यार हायकोर्टान आमी रिट पिटिशन घातलेलें 5 जाणांनी, तेजे वांगडा आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आशिल्ले. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हाजे वांगडा आसा आमचे भंडारी समाजाचे इलेक्टेड मेंबर बाब देवानंद नायक उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी आमगेलो फकरू पणजीकर, दुसरे आमचे दुसरो सेक्रेटरी बाब कृष्णकांत गोयेकर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आमचो मंगलदास अवधूत आणि प्रकाश कळंगुटकर. आज हे प्रेस घेवपाचें कारण मेन म्हटल्यार की गेली 6 वर्सां एक 2 मनीस अनीश बकाल आणि आतिश मांजरेकार हे सातत्यान ह्या समाजाची कशी वाट लावपाची पळयताले. हांव नकळो तेंचें कितें बिगडलां आनी तांकां खंय त्रास जातात ते. जे वेळाचेर आमी काम करपाक सुरवात केली त्या वेळाचेर ते आपले एप्लिकेशन व्हरून ते जावं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान म्हणा किंवा कोर्टान म्हणा हे घडटाले. एक उदाहरण तुमकां दिता की आमचें रिन्युअल आशिल्लें 2024 आपले 21 ते रिन्युअल आमी घातलेलें. हेणें एप्लिकेशन घातलें की आमची कमिटी आहा ती सारकी ना म्हणून, तांकां रिन्युअल दिवची न्हू. समाजाची रेजिस्ट्रेशन रिन्यू करता प्रत्येक 5 वर्सांक ते दिवची न्हू म्हणून ते प्रेशर पॉलिटिकली प्रेशर हाडून ते दाबून आमकां 1.5 वर्स दवरलें. आनी ती सर्टिफिकेट आमकां ते रिन्युअल दिना म्हणून आमी हायकोर्टान गेले आनी हायकोर्टान वचून आमकां न्याय मेळ्ळो आनी न्याय मेळोन आमी ती सर्टिफिकेट आमची रिन्युअल जाल्ली आसा. काल बुधवारा दिसा 23 तांकां जजमेंट जालो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार IGS हेंचो. आनीक तेणी अश्यो बोवाळ केलो की तसोच तेणी एक वर्ल्ड कप जिखलें भंडाऱ्याचें. हें वर्ल्ड कप जिखलें म्हणून ते सगळे वयच्यान पेपराचेर पेपरार घालता. अशोक नायकाची गट जो आहा तो अशोक नायकाचो गट जो आसा तो हारलो. पण हांव म्हणटा अशोक नायकाचो गट हांगा ना. आमी भंडारी समाज हो एक आसा. आमी एक आसलेल्या कारणान आमी तुमचे कडेन केन्नाच ह्यो आमच्यो ज्यो पळय हे आसा त्रास किंवा अडचणी आमी प्रेसाक गेले ना. कित्याक आमी सदांच पळयलें की आमचे भंडारी हे भाव सगळे एक आसूं जाय आनी एक आसचे म्हणून आमी प्रेसाक घेतला. गेले नंतर आमच्या समाजाची वाट लागता, नांव पेड्यार जाता. आज सगळे वटेच्यान तुमी पळयात, तुमकां प्रेसवाल्यांक खबर आसतलें की सगळे वटेच्यान लोक आमकां विचारता कितें जालां काय म्हणून. हांगा दुसरे जातीचो मनीस नाका, हांगा आमचोच जातीचो मनीस पुरो, आमचेच लोक पुरो. हे समाजाक डिवायड कशें करपाचें तें हें आमी कालांतरी पळयलां. जे मनीस सांगता की अशोक नायकान कांयच करूं म्हणून, हो मनीस 2020 मेंबर जालो समाजाचो. एका शेजाराक कोण रावता ती सुद्दां खबर ना. पूण तो म्हाजेर आरोप करता की अशोक नायकान कांयच काम केलें ना. म्हणटकच तुमी जें काम करता फक्त वाट लावपाची, समाजाक डिवायड करपाचें हें आमी केलें ना. आमी समाजाक कोरोनाच्या टायमार सुद्दां संघटीत रावपा लागून आमी खटपट केली. इतलेंच न्ही, लोकांच्या घरांनी सुद्दां आमी कडधान्य पावयलें त्या वेळाचेर. कांय गोश्टी ज्यो आसा ते तुमकां टायम टू टायम केले 6 वर्सां आमी कितें केलें तें. पूण आतां कांयच तेंचे कडेन निमित्त ना म्हणून आमकां तेणी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राचेर जबरदस्ती ती केस आमकां आपल्या नांवार करून तेजी अशी ह्या केसीक कांय अर्थच ना आनी ताका पावर ना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक. तो कोर्ट न्ही तरी आसतना तेणें वर्डिक्ट दिलें की आमकां घटना चेंज करपाक रायट ना, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो म्हणून. एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो आनी ऑडिटर दवरचो म्हणून. हे संदर्भात हांव सांगूंक सोदतां 6 वर्सां जालीं, टायम टू टायम आमचो ऑडिट रिपोर्ट तयार आसा. कोणें येवन पळयात. मदले काळान हांवें दिल्लें सुद्दां पेपरार. तुमकां जर कोणाकय कितें दिसता जाल्यार तुमी येवन ऑफिसान पळोवचें आनी शहानिशा करची. पूण तेन्ना हांकां कितें काय म्हटल्यार हे समाजाचें नांव, भंडारी समाजाचें नांव बाद करपाचें आशिल्लें, वायट करपाचें आशिल्लें. म्हणून सगळे तरेचे हे 15-16 लोक इतले आमचे 5 लाखां वयर लोक आहा आनी हे 15-16 लोकूच
जे कितें आहा तें समाजाची ही अडचण हाडपाक एक खटपट करता। आतां घटनेचेर आमी सांगता की घटना 2012 1962 ही घटना तयार जाल्ली। ते ज्येष्ठ मनीस आशिल्ले खरें म्हळ्यार तांकां सलाम करपाचो की घटना अशी सोबीत केली तेणी आनी विचारवंतांनी ती घटना केल्ली। ती 1962 केल्ली घटना 2015 बाबा निरो हो अध्यक्ष आशिल्लो आनी आमचो उपेंद्र गांवकार हो सेक्रेटरी आशिल्लो। हेणी घटना एमेंड केली तर 1962 ते 2015 पर्यंत कोणाकच येत ना घटना दुरुस्ती केली ती। आणि आता हे कमिटीन जर घटना दुरुस्ती केली जाल्यार तो मोठो आघात जालो, त्रास जाले आमच्या समाजाक। त्याचे पयलीं कोणाक खबरच येयली ना की समाजान घटना आमची आशिल्ली की ना म्हणून। तेका लागून मागीर ते सांगता की घटनेन बदल केलो आमी। 2015 घटनेन बदल केला आनी आमी थोडोसो भितर चेंजीस केल्या। तुम्ही केन्ना पळयल्या जाता आमी घटना चेंज करूंक ना। घटना कोण चेंज करूं शकना कायद्यानुसार। आमकां भंडारी समाजाचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर आहा, हे मेंबरांक रायट आसा प्रत्येक 3 वर्सांनी घटना चेंज करपाक आनी घटनेन बरयल्लें आसा आनी त्यानुसार 2015 घटना केली आनी आमी थोडोसो चेंजीस काळानुसार सगळो बदल जाता म्हणून आमी चेंजीस केली। ती चेंजीस म्हणल्यार एक आमच्यात कोणा कडेन लग्न जाता दुस्पर जाती कडेन आमचो कसलोच आक्षेप ना, तेणी कोणा कडेन लग्न जावचो, पूण आमकां गेल्ल्या 6 वर्सांत खूब जाणांचो असो अनुभव आयलो की जे मनीस लग्न जाता आनी दुसरे जाती कडेन लग्न जातकच तो आपल्या मावडच्या लोकांक सर्टिफिकेट दिता ओबीसीच्यो आनी ही ओबीसीची सर्टिफिकेट मिसयूज जाता, दुसरे जातीक पावता। तेका लागून आमी आक्षेप हाडून हे थोडेशें मॉडिफिकेशन केलां। तें केलें समाजाच्या बऱ्याक लागून जर केलें हे आमी हे कमिटीन वाट केलें। तुमी त्या वेळाचेर मेळटा तांकां सर्टिफिकेट दिवन ते आतां आमकां भोगता पडटा। सावड्ड्यार बी ते सायडीक फातर फोडपी आहा तांकां सद्दां ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली आसा। हें आमी बंद केलें कमिटीन। आमी डेप्टी कलेक्टराक सगळ्यांक लेटर केलें की ही कमिटी जी आसा निवडून येयल्या, हांव अशोक नायक अध्यक्ष आनी आमचे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जे आसा ते आमचो आसा फकरू पणजीकार, हेंची सायन स्पेसिफीक सायन आसल्यारच ती सर्टिफिकेट तांकां दिवची म्हणून। तें जाल्ल्याक हे जे पळय गाडे घातलेले सगळ्यांनी मेळटा ते सर्टिफिकेट इश्यू करताल्यो त्यो बंद जाल्यो, तांचो धंदो बंद जालो। ताका लागून अशोक नायक वायट। ही सर्टिफिकेट कोणाकय मेळटाली, चड करून तेवटेच्यान बांद्याच्यान आनी खंयच्यान लोक येताले, हांगासर साळांतल्यान लोक येताले महाराष्ट्राचे आनी सर्टिफिकेट ह्यो तांकां दिताले आमचे लोक। आनी हें बंद केलें म्हणून अशोक नायक वायट जालो। आनी तें कोणाक लागून केलें, आमचे भाव जे आसा आमची भुरगीं जीं आसा ह्या लोकांक तेजो कितें तरी त्या सर्टिफिकेटीचो उपयोग जावचो, गैरवापर जावचो न्ही म्हणून आमी केलें। जाल्यार आमी घटना दुरुस्त केली, चेंज केली आनी तुमकां खंय तरी उडयलें। घटनेन कोणाकय रायट आसा जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा तांकां चेंज करपा लागून आनी त्या नुसार आमी केल्लें आसा। आमकां खूब तरेचे गेले 6 वर्सां पयलीं सांगूंक तशें हे त्रास केले आनी त्रास करता करता पयर अकस्मात सगळे सुरळीत चलताले। ऑगस्टाच्या 11 तारखेर उपेंद्र गांवकारान जलबडी डिक्लेअर केली। जे मनशाक समाजांतल्यान भायर काडला, हेका कसलोच रायट ना, तो मनीस येता आनी जलबडी आमी घेता म्हणून डिक्लेअर करता। म्हळ्यार आमी ही संस्था आमी चलयता 1860च्या एक्टा प्रमाणे भंडारी समाज आमी चलयता। 6 वर्सां चलयता आसतना अकस्मात ही जेन्ना जलबडी घेवपाचो प्रश्न येयलो तेन्ना आमी चौकशी केली। आमी लिगल चौकशी करून लिगला कडेन गेले आनी तेणी सांगलें की तुमी आसतना तुमी इलेक्टेड बॉडी म्हणजे आमी इलेक्टेड बॉडी, तुमी आसतना जलबडी कोणूच घेवंक शकना। आनी त्या नुसार आमी कोर्टान गेले, सिव्हील कोर्टान वचून स्टे मेळ्ळी आनी स्टे मेळटकच थंय तो कारोबार थंयच्यान स्टॉप जालो
आता सुरवातीक सगळ्यांनी टुणटुणे वाजयले की आम्ही इल्लिगल, आम्ही ही जी जनबॉडी घेतली 2021 ती आमची इल्लिगल, आम्ही ऑनलायन घेतल्या. तर हे भावांक आमगेले जाणकार लोकांक सांगू सोदता, जेन्ना कोरोना आशिल्लो त्या कोरोनाच्या टायमार सगळे लोक कसले घेवन न्यूज पेपराक हात लायनाशिल्ले. आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर ऑनलायन उलयताले, आमचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ते ऑनलायन जजमेंट दिताले, आमचे जे डॉक्टर आसा ते ऑनलायन ऑपरेशन करताले. आणि तांकां घडलेली आसा फक्त भंडारी समाजाकच हे घडलें ना. ही एमर्जन्सी, हे एमर्जन्सीक लागून ते सरकारान तेन्ना न्याय दिल्लो की कोणे ऑनलायन हे करचे. आज तुम्ही पळयलां, आज ऑनलायन इतली पॉप्युलर जाल्या, लोकांक पगार सुद्दां ऑनलायन येता. तुम्ही बिल पेमेंट लायटीचे ऑनलायन फारीक करता, फोनाचे बिल ऑनलायन फारीक करता. आता कोरोना आसा हे घडलें आसा. फक्त भंडारी समाजान जर ऑनलायन हे घेतली काळानुसार जाल्यार ती इल्लिगल. आणि सांगता 7 जाणांक आशिल्ले थंय बरोबर तेच हे जे कोरोना आसले टायमार आमी जेन्ना एप्लिकेशन प्रॅक्टिकल एक्टाक दिलें तेणें सांगलें फक्त 100 जाण तुमकां परमिशन मेळटलें म्हणून. त्या प्रमाणे आमी एडवर्टायज दिली, आमी तुका ऑनलायन लिंक दिलें आनी सगळें करून जाले नंतर जर 7 किंवा 8 लोक येयले जाल्यार तो अन्याय आमचो अशें ते जे म्हणटा तो ते आमची चूक जाली थंय. म्हणून ही गोष्टी पळय आसा त्यो इल्लिगल म्हणपाक खंय तरी निमित्त हे समाजा कडेन हे आमचे कमिटी कडेन खंय तरी कितें तरी चुकलें हें लोकांक दाखोवपाक समाजाक हे तेणी दवरलेलें आसा. हांव गोंयचे तमाम आमचे भंडारी समाजा कडेन मागता असल्या लोकां कडेन तुमी लक्ष दिवं नाका. आमी साफ आसा, जे मनशाक 6 वर्सांचो कसलोय कितेंय जर जाय पडलें तेणी आमचे भंडारी समाजाच्या ऑफिसान येवचें आनी घटनेच्या नियमानुसार येता ते 17 तारखेर आमचे जे इलेक्शन कायदे प्रमाणे जातलें जे आमी पेपरार एडवर्टायज दिल्ली आसा. आनी 17 तारखेर इलेक्शन हें जातलें. हांगा नॉमिनेशन आसचें ना, सिलेक्शनय आसचें ना. त्या घटनेन आमकां तो कायदो फक्त इलेक्शन घेवपा लागून दिल्लो आसा. तुम्ही जर घटना मानता सारखी जाली जायत जाल्यार घटनेनुसार आमी गेल्या आनी टायमानुसार आमी इलेक्शन घेता. 17 आमचे नोव्हेंबराक टायम आमचो सोंपता आनी नोव्हेंबराक आमी इलेक्शन आमी घेतले आनी आमी पेपरार डिक्लेअर केल्ली आसा. आनी म्हणून आमचे सगळे भावां कडेन मागता की तांकां कोणाक इच्छा आसा तेणी फॉर्म भरचे, पॅनल तयार करचो आनी ते इलेक्शनाक येवचे. हांव तुमी सगळे आज पत्रकार भाव येयले हांगा आनी खूब तेंपान आमगे जे आमची त्रास आसा तुमकां सांगपाक मेळ्ळे, जे समाजाचे मुद्दम जावन आमची डिविजन करून दवरला काही लोकांनी ते तुमकां कळचें म्हणून कित्याक लागून आमी आजून पसून अध्यक्ष ह्या नात्यान सांगता समाजाचो सगळे लोक आमी एक कडेन आसा. लोकांनी कांयच विचार करचो न्ही. आनी म्हणून हांव परत एकदां सगळ्यांक अपील करता की 17 तारखेर तुमी पयलीं फॉर्म भरा कायद्यानुसार आनी इलेक्शनाक फुडें सरा. देव बरें करूं. आतां आमचे उपाध्यक्ष कडेन मागता की तेणें विचार आमचेर समाजाचेर केस घातली. केस घालपी दोग लोक, एक अनिश बकाल आनी दुसरो यतीश मांद्रेकार. तेंच्यांनी केस फायल केली डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान. 3 दीस कंटिन्यू आमचे आर्ग्युमेंट चालू जाले आनी लास्ट आर्ग्युमेंट जाले 14 तारीख. फाटाफाट डेट दिले 1, 2, 3 कंटिन्यू. 14 तारीख आमचे आर्ग्युमेंट ऑक्टोबराक जाले तेन्ना आर्ग्युमेंट आमच्या लॉयराचे हनुमंत नायकाचे म्हणजे समाजाचो लॉयर ते आर्ग्युमेंट जवळजवळ 5:45 म्हणजे 5:45 आर्ग्युमेंट सोंपले. हे आर्ग्युमेंट सोंपतकूच आमकां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पळय आहा टिशन कोकळकार तेणी सांगलें बाबा आपूण 2-3 दिसांनी ही ऑर्डर पास करतलो आनी तुमकां कळयता म्हणून. म्हणजे 14 तारीख आर्ग्युमेंट सोंपतकूच 3 दिसांनी ऑर्डर दितलो म्हणून सांगलें आमकां. पूण मजा अशी जेन्ना आमकां थंयच्यान ऑफिसांच्यान फोन येयलो 23 ऑक्टोबराक तेन्ना तुमची मोलो ऑर्डर रेडी आहा मातशी येवन व्हरा. 23 ऑक्टोबर
आज आम्ही हा खंय 25 ऑक्टोबराक एक्चुअली 14 ऑक्टोबराकूच ऑर्डर त्यांनी पास करून ऑर्डर रेडी केली आणि 14 ऑक्टोबराकूच ऑर्डर थंयसर रेडी करून दवरलेली. पण आमकां त्यांच्या ऑफिसांच्यान फोन येयलो की तुमची ऑर्डर मार रेडी आहा घेवन वचा. पळय जाल्यार 23 तारीख म्हणजे कशें रावले ते पळय. आयज शुक्रार, फाल्यां शेनवार, फाल्यांच्यान हायकोर्टाक वेकेशन म्हणजे आमकां आनी कांयच करपाक दिवपाक ना. डायरेक्ट येवन हांगा एडमिनिस्ट्रेटर बसपाचो. ऑलरेडी एकीकडे एडमिनिस्ट्रेटर बसलेला हरवळ्या देवस्थानाक. आतां हांगाय तेच गोष्टी करपाचे आसले. पूण देवाचे रुद्रेश्वराचे खरें म्हणजे जाल्यार उपकार म्हणटा हांव. कित्याक तेंच्यांनी फोन मारिना फुडें आमी सोमतोच आमच्या लॉयराक हनुमंताक सांगले फाल्यांच्या फाल्यां हे फायल जावपाक जाय. हनुमंतान एडवोकेट हनुमंत नायकान काल दनपारां फायल केले, मेन्शन केले, नोटीस सर्व केली एजीच्या ऑफिसान आणि आयज ते आर्ग्युमेंटाक गेले. आर्ग्युमेंटाक येवन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान जी पळय कितें ऑर्डर पास केल्ली ती सॅटिस्फायड केल्या. म्हणजे तेजी ऑर्डरीक नन एल वायट म्हणजे ती व्हॅल्यूच ना. आनी ताका डायरेक्शन दिलां 2 विका भितर तूं प्रोसिजर स्टार्ट कर. तेंचे कडेन कितें कितें पळय आसा तांकां सौकश नोटीस इश्यू कर आनी तेंचे कडल्यान मागून घे कितें कितें पळय आहा. आमचे कडेन सगळ्यो गोश्टी आहा त्यो आमी ताका हरशी ऑलरेडी दिल्ल्यो. पूण आयज जो न्याय देवता हायकोर्टान पळय आमकां आयज न्याय दिला जज आमचो देशपांडे तेज्या फुड्यान आमचे आयज आर्ग्युमेंट जाले आनी तेणी खरोखरच आमकां न्याय बरो दिला. आतां आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ती केस तो आमकां शोकेस नोटीस जाता आमी आमचें कितें आहा तें सबमीट करतले. पळय कशें आहा हो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार म्हणटा तो फक्त देखरेख करपाक आसता. देखरेख करपाक आमी कितें सरकाराचे फंड्स घेयना. आमचो समाज वेवस्थीत चलता. 1962 रजिस्टर जाल्लो समाज 2015 पर्यंत कोणीच रजिस्ट्रेशन केलें ना. आमची रिन्यू केलें ना. आमचो समाज असोच चलतालो आनी त्या समाजान उपेंद्र गांवकार 28 वर्सां काम केलां उपेंद्र गांवकारान. पण ताका ही काय खबर नासली काय कितें म्हाका अजाप दिसता. तेन्ना आयज जे फुडें जे कितें तो धाडटलो शोकेस आनी कितें इतली घाई तेणी कित्याक केली ती आमकां खबर ना. घाई केली आनी बेगा बेगा ही ऑर्डर दिली आनी आमकां 23 म्हणजे 8 दीस तेणी आमकां हँगराक लावन दवरलेले. म्हणजे इतली सिस्टमॅटिकली ऑर्डर पास करून दवरून काळखाक आमकां म्हणजे तेंची प्लॅनिंग इतली की इमिजिएटली एडमिनिस्ट्रेटर हाडून हांगा बसप आनी आमकां कुशीक काडप. देवाचे उपकार जय रुद्रेश्वराक आमकां देव पावलो अशें म्हणटा हांव. दुसरी गजाल हो अनीश बोकाल ते दिसा कितें पावलो की तेंच्यांनी प्रेस घेतलेले की एकाच जाग्यार ट्रेजरर मेळलो 2012च्यान आहा तो मेळलो कोण जगुसो नायक. तो खरेंच बरें काम करता ट्रेजरर म्हणून ताका लोक परत निवडून दिता. हो एक विशय तेजो. तेजे कुशीक यशवंत माडकार भरलेलो हरवळ्या देवस्थानाचो अध्यक्ष. तो 22 वर्सां जाले ते एडॉक कमिटी म्हणून ताका अपॉयंट केल्या सरकारान. खरें म्हणजे जाल्यार हरवळ्या देवस्थानाचें कितें उलयत ना ते आमच्या समाजाचें देवस्थान. 22 वर्सां एडॉक कमिटीन ताका अपॉयंट केला सरकारान. आतां आमी सगळ्यांनी विचार केला एक मेमोरंडम घेवन रेव्हेन्यू मिनिस्टराक मेळपाचो बाबूश मुजराताक की बाबा सांगपाचें जे कोण पयलींचे जाणटे मेंबर आहा थंय नांवां तांकां एडॉक कमिटीर अपॉयंट कर म्हणून. कित्याक हांकां पळय एडॉक कमिटी मेंबर अपॉयंट केल्या सरकारान ते मेंबरूच ना लिस्टान. तेन्ना आमी आतां बाबूश मुजराताक मेळपाचे आहा. कित्याक हांकां आतां आमी खूब पाशेस काडले. कित्याक तांकां आमी 6 वर्सां चलयली ते मातशें दूख जालां. आनी 22 वर्सां हे चलयता सगळीं सरकारान मेंबर नासलेले मनशांक एडॉक कमिटी अपॉयंट केल्या. हो एक विशय आमी मुजराता फुडें बाबूशाय फुडें घेवन वयतले आनी सीएमाकूय दितले मेमोरंडम. दुसरी गोश्ट हो यतीश मांद्रेकार हो कितें म्हणालो आमच्या हातीन ताब वयलो 2018 हेंच्यांनी म्हाका एकूय मेंबर करूंक ना. तेजे प्रेस तुमच्या फुडल्यान घेतला ताका हांव सांगपाक सोदतां हांगा यो आनी लिस्ट पळय आमी कितले मेंबर केल्या पळय न्हू जवळ जवळ 5-6 हजारा वयर जे कितले मेंबर जाले न्हू हे आमच्या टेन्युअराक जाल्या. हो हे लोक मेंबर जाले 2020 हेंच्यांनी केन्ना समाज कोण हांकां कोण वळखता समाजान आनी वयल्यान हांकां दोगांयकूय डिबार केल्या हे समाजाचे अगेन्स्ट केस घालता म्हणून समाजाक सतायता म्हणून हांकां भायर उडयल्या. तेन्ना तेणी येवन हांगा पळोवचें बाबा आमी कितले मेंबर केल्या 2018 ते आयज पर्यंत ताका कळटलें आमी कशे मेंबर केल्या. तिसरो संजू नायक हरवळ्या देवस्थानाक म्हणटा भंडारी समाज थंय येना कांय करना. आमकां आपयल्यार आमी अवश्य येता. आमकां काय प्रॉब्लेम काय ना वचपाक समाजाचे आमी वयताच. आमी थंय एवरी इयर पांय पडून वयता हरवळ्या देवस्थानाक. हेका हांव चॅलेंज करता ह्या संजू नायकाक हेणी बायलेक घेवन थंय पुजा करून दाखोवची आनी आमकां थंय पुजेक हाडचो आफोवचो भंडारी समाजाक. आमी भव्य स्वागत करता हेजे संजू नायकाचे. हेणी हरवळ्या देवस्थानाक पुजेक बसचो अभिषेक करचो बायलेक घेवन आनी आमकां कमिटीक हेणी वेलकम आपोवचें
आता करची 4 दीस पयलीं ही ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरान आता केस चालू जावचे पयलीं हेणी बायलेक घेवन वचचो पुजेक संजू नायकाक आनी आमकां थंय आपोवचो आमी सगळी कमिटी थंयसर तेजे पुजेक हजर रावता हें हांव ताका सांगूंक सोदता कित्याक ते रात दीस उलयता आतां हो उपेन गांवकार फाटल्यान पॅनल लायता गोमंतक भंडारी समाजाचो आनी संजय नायक प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणजे गोमंतक भंडारी समाज इतलो सवाय जाला काय म्हणटा हांव हा म्हणजे तुम्ही समाजाचे घटक म्हणून फाटल्यान बॅनर लावन तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणजे भंडारी समाजाक कोण ना आवय बाबा कोण ना हेका वाली कोण ना हा तुम्ही भितर उडयल्ले लोक मरे तुम्ही आज मंत्र्या कुशीक बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुमकां भितर उडयल्ले लोक हो संजीव म्हणटू उपेंद्र म्हणटू हांकां भितर उडयल्ले आनी होच होम मिनिस्टर आसतना 91 होच चीफ मिनिस्टर आसलो रवी नायक आनी 2012 आनी 18 होच होम मिनिस्टर आसलो रवी नायक ह्या उपेंद्राक भितर उडयल्लो एक रात कॅजिनो प्रायडान गेल्लो पयशे मागपाक फटगणी वसूल करपाक आनी हो संजीव म्हणटा तो प्रोटेक्टर त्या टायमार 91ची गजाल तुमकां खबर आसतली येता कदाचित तुमी तेन्ना भुरगे आसतले 35 वर्सां पयलींच्यो गोश्टी ह्याच संजय आनी हो संजीव पात्रांवाची कुशीक बसता आनी मोबायलाचेर व्हॉट्सअपार फेसबुकार घालता जय पात्रांव म्हणून म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता तुमी लोकांक म्हणजे पावरान ऑर्डर घेतल्या म्हणून डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडल्यान तो बाबडो गव्हर्नमेंट नोकर तुशान पळय म्हणटा न्हू तो ओबीसीचो सगळ्यान गरीब भुरगो ताका ती देवाच्या उपकारान ताका सिरीज मेळ्ळा ताका फाटल्या दिसांनीच बाबड्याक सस्पेंड केल्लो येदा कदाचित तेणी भियोन निलेश काब्राल आसतना ताका सस्पेंड केल्लो म्हापशा आसलो तो पोस्टीक येदा कदाचित तेणी भियोन प्रेशरायज कितें जावन येदा कदाचित तेणी ही ऑर्डर पास केल्या जाय कित्याक ताका तेजे पोटाचे पडलेले आसता न्हू पूण ह्या लोकांनी चिंतपाक जाय बाबा दुसऱ्याचे एक पावर आसता तो तुमी पावर असो यूज करनाका तुमी भितर उडयले लोक मंत्र्याचे कुशीक बसून प्रेस कॉन्फरन्स व्हडली व्हडली भाशणां दिता कोण रे तुमी हा म्हणजे तुमकां मिनिस्टराकूय तुमकांय कळना बाबा कोणाक घेवन आमी कुशीक बसल्या काय म्हणून तूंच तांकां भितर घालपी हा हो उपेंद्र गांवकार ह्या रवी नायकाच्या पात्रांवाच्या चेड्याचेर प्रेस नोट काडपी रॉयचेर म्हाका याद आहा ह्या तेन्ना आमी पात्रांवाच्या घरा भरलेले तेन्ना मधू नायक आमचो अध्यक्ष आसलो आनी हांवूय मेंबर आसलो हेजे उपेंद्र गांवकाराचे पुतळे सुद्दां लासले बिचोले ते काशीनाथ मयेकार आनी हे हरवाळे देवस्थानाचे कमिटीन आनी आयज हेच ताका कुशीक घेवन बसता हे इतले दीस आमी कांय उलय नासले पूण आतां उलोवचें पडटा कित्याक आमकां दुखोवंक नाय एंटायर गोंयच्या लोकांक दुखला समाजाक 6,000 आनी 7,000 वोटर आहा पळय हे 15 जाणांचो समाज न्हू तुमकां जर इलेक्शनाक बसपाचें आहा आमी कमिटी ऑलरेडी काडलेली आहा 17 नोव्हेंबराक इलेक्शन आहा तुमी फॉर्मां भरा तुमी निवडून येया आनी हो समाज घेवन बसा कांय आमकां प्रॉब्लेम ना आनी समाजा भितरच फूट घालता हे कितें चल्लां कितें आनी ह्या लोकांक हे आमचे सगळे 10-12 आमदार पडीत आमदार तांकां घेवन स्टेजीर बसता आनी स्नेह मेळावा म्हणून घेता सनग्रेसान म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता तुमी लोकांक म्हणजे आनी एक समाज करता करा मरे आनी एक समाज कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका गरज ना म्हाजो धंदो आहा अशोकाक गरज ना हांगा जितले जाण पळय बसले न्हू हे वेल ऑफ आहा सगळे वेल ऑफ आहा हे हांव एक मेसेज दिता आमचे हे पळय सगळे आमदार आहा लिडर न्हू असल्या लेखक घेवन बसा तुमी पूण तांकां बरी बुद्ध दिया बाबा समाजाच्या विरुद्ध वचो नाका आमी तांकां आपोवया कमिटीक एक्झिक्युटीव कमिटीक घेवन बसया आनी हे सेटल करुया सगळ्या बरी बुद्ध दिया देव बरें करूं सांग कितें विचारपाचें विचार विषय म्हणटा 3 कोटीचो तो कितें घपला म्हणटा राव सांगता अध्यक्षाक ताका बावड्याक हें करनाका आमचे इनकम पयलीं सद्या 3 कोटीचो आहा आमची 100 रुपयाची सर्टिफिकेट दिता हे पळय तो सांगता न्हू 3 कोटीचो गपला आनी कितें 10 लाखाची केस घातल्या आनी 3 कोटीची कसली गपला तुमी बेलीर आसा सद्या कोण बेलीर अरे म्हाका सांग अशी जर ऑर्डर येता जाल्यार फाल्यां सादी केस घालून कोर्टाची ऑर्डर घालून आमकां 15 जाणांक भितर घालपाक शकता मरे ही ऑर्डर जर 14 तारखेक पास जाता आनी 23 तारखेक जर आमकां मेळटा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करपाचो म्हणून 10 दिसां मागीर ती बीन आमकां ऑफिसांच्यान फोन येवन जाल्यार आमी जर एंट्रीसिटी बेल घेयना आमकां 10 जाणांक भितर घालतले आनी हांगा हाडून कोणाक तरी बसयतले मरे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर थंय घातलेलो आहा एक ते आमी मेळपाचे आहा बाबू शिवसाराक आनी सीएमाकूय मेमोरंडम दितले जे लोक कमिटीरूच ना 22 वर्सां भोगता हरवाळे देवस्थान म्हणून हांवें आतां संजूक सांगला तूं पुजा कर थंय बायलेक घेवन आमी सगळी कमिटी येता 3 कोटीचो कितें आसा अशें कितें कोण ना तुमी सांगा एक सेपरेट बँक अकाउंट केला म्हणून त्यांचो आरोप आसा तेजेर मातशें तेणी दाखोवनी ब्लँक अकाउंट केलं जाल्यार
आतां 600 कितें लोकांक तुमी कट केल्या सद्या कित्याक 683 ते कित्याक ते फाटले खेपेक 2012 इलेक्शन पळय जाल्लें ते हे लोकांनी उपेंद्र गांवकारान तेंची नांवां भरून तेंचे पयशे घेवन तांकां वोटींग रायट दिलो 600 लोक 683 लोकांचो सगळ्यांक तूं जस्ट इमेजीन 683 तांकां रायट दिलो वोटिंगाक पूण ते पयशे बँकेन गेले ना तुमी गेले आमी नको तुमी विचारूं ना आमी विचारले ते आसा न्ही तेजी कोर्ट केस तेजेर आसा न्ही कोर्टान हय हय तर त्यांचे म्हणणे त्या 600 लोकांनी तुमकां निवडून हाडला ऑफकोर्स दिले आमकां पूण तेचे आमी म्हणटा कितें पयशे खंय आहा जेन्ना तूं पयशे दिना मेंबरशीप फी दिना जाल्यार तो मेंबर कसो जालो वोटींग केलो ना एक मिनिट हांव सांगता तुमी कशें जिखोले ना केंजल बाब आयकून घे ते पळय जे मेंबर केल्या त्या टायमार जनरल सेक्रेटरी उपेंद्र गांवकार आसलो अनिल ओबलो अध्यक्ष आसलो आनी ट्रेझरर शिवदास माणकर आसलो हे मेंबर तेंच्यांनी केल्ले जेन्ना आमचे कडेन ताबो येयलो 2018 आमी इलेक्शन जिखले तेन्ना आमकां कळ्ळें न्हू ह्या लोकांचे पयशे दिवंक ना म्हणून ते मेंबर आमी करूंक ना ते कोणी करू ना पूण वॉटर इट इज कोणी करू कशें तर अरे वोटिंग तुमकां करून त्यांच्यानी निवडून हाडले हय बरोबर आहा वोटींग पूण आमकां खबर ना न्हू तेंच्यांनी पयशे भरल्याक नांवां घातली ही घातली सगळे रोल केलो आनी तांकां जिखपाक लागून तेणी केल्ले न्हू पूण ते जिखले ना हेल्प ना हेल्प आतां वोट कितले लोक आसता वोटर कशें कळटले तुका कळ्ळें गमले तेणी त्या वक्तार खबर ना आमी जेन्ना स्कुटनी केली आमच्या ट्रेझरराक जेन्ना इलेक्शन आसता तेच्या पयल्या इलेक्शनाचे स्क्रुटिनी करता बाबा कोण वॅलिड इनवॅलिड वोटिंग रायट सगळें तेंचे कडेन तेंचे कडेन तेंचे तांकां विचारा तांकां हो प्रश्न तुमचे पॅनल आले तुम्ही एक्सेप्ट कशें केले आमी एक्सेप्ट आमी करना ना. तेन्ना आमचे पॅनल ना तुम्ही जिखोन येयल्या पळय तेन्ना जिखून जिखून येवच्या पयलीं तेंच्यांनी मेंबर केले 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 Member रोल केलो. केलो आनी मागीर आमकां सस्पेन्स दिले तुका एक लिस्ट येता वोटिंगाच्या पयले लिस्ट येता कोण वोटिंगान आसता आनी ना आसता पळय ते त्या लिस्टाचेर आमकां बूक आमकां तेणी दिला तो केन्ना 4 दीस आदी पण त्यांच्यानी तुमकां वोटिंग मारले सिंपल क्वेश्चन निवडून हाडले 683 जे मेंबरांक तुम्ही बाड केले पण त्यांचे फीस येऊंक ना म्हणटा म्हणून बाड केले पूण तेंचे कितें मिस्टेक आसा त्या मेंबर्सांची त्यांच्यानी पयशे पडून इलेक्शन जावंक जाय आसलें राव हेचेर तुका सांगता त्या अभय त्या मनशान एक मिनीट त्या मनशांनी जर पयशे दिल्या तेची रसीद आसतली आमी सगळ्यो रसिडी चॅक केल्यो आनी रसिडीचेर त्या ह्या 683 मनशांचें नांव खंयसरूच मेळना म्हणून आमी ते सायडलायन केले समाजाच्या घटने प्रमाणे कितें म्हणटा ज्या मनशाचे पयशे समाजाच्या अकाउंटाक जमा जायना he has got no right to vote, no right to take part in any करेक्ट आता तुका सिंपल सांगता तुम्ही इलेक्शनाक वयता आता तुम्ही इलेक्शनाक वयतले तुमचो फायनल रोल रेडी जातलो ना जालो तुम्ही ते एका वेदर दे पेड ऑर नॉट पेड चेक करता चेक करता आमी केले आमी पेपरार नोटीस दिली ना सांगता तूं मागीर सांग आमी पेपरार नोटीस दिल्ली की 15 दिसांची नोटीस दिवन तांकां कळयलां 683 लोक हे जे आहा तेणी पयशे फारीक करुना जर तुम्ही पयशे फारीक केल्या ती रसीद घेवन येवचो जाल्यार तो आतां केला आमचें इलेक्शन इलेक्शन लोक डेडलायन दिल्ली डेडलायन दिल्या ते म्हणटात की फाटली जी मिटींग जाली ती 5 मिनिटांनी सोंपयली आनी खुबशे मेंबर तुमकां प्रश्न विचारपाक थंय रेडी आशिल्ले पूण व्हेरी गुड व्हेरी गुड राव हेचेर हांव सांगता 5 मिनटांनी मिटींग खंयची सोंपना पयली मिटींग आमी स्टार्ट केली 10 कोरम जावंक ना म्हणून अर्देवर रावले तें अर्देवर जालें अर्देवर जाल्या उपरांत परती आमी मिटींग स्टार्ट केली त्याच्या नंतर मागीर आमी सगळे आमचे जे कमिटी मेंबर आसले तांकां स्टेजीर आपयल्या उपरांत दिवली पेटोवपाचो प्रोग्राम आसता हार घालपाचो प्रोग्राम आसता वेलकम करपाचो प्रोग्राम आसता नांवां घेवन सगळ्यांचे जाल्लो आसता हो 4 मिनटांनी सोंपतलो जाल्यार तुमी सांगा ऑनलायन न्हू वास्कोची मिटींग हांव पयलीं सोंपयतां हें जालें उपरांत मागीर आमी हें वाचलें कितें वाचलें
मिनीट जे असता आतले ते मिनीट वाचले, संपूर्ण मिनीट वाचल्या सारखे. वाचता असताना त्यांच्यानी गडबड केली तरी असताना मी मिनीट सारखे वाचले, सुशागात वाचल्या. आणि ते मिनीट वाचल्या उपरांत थंय थोडे बोबाळ करताले आणि थोड्यांनी वयर हात करून सांगले आपणाक मिनीट पास आहा म्हणून, थोडे सांगता पास ना म्हणून. म्हणून मागीर जो अकाउंट असता, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आहा पळय, तो आम्ही मिटींग जावच्या आधी सगळ्यांच्या प्रत्येक मेंबराच्या हातीन पावयल्लो. म्हणजे तांकां तेन्ना एक वर मेवळे थंय कितें मिस्टेक आहा जाल्यार. आणि आम्ही त्यांना सांगले की तुमच्या हातीन जो हो ऑडिटेड स्टेटमेंट आसा तेचेर जर कोणाची कितें कंप्लेन आसा जाय जाल्यार तुमी सांगचे. तेन्ना कोणीच कांय सांगूंक ना. पूण मागीर दुसरो प्रश्न येयलो टू डिक्लेअर डेट ऑफ इलेक्शन. इलेक्शनाची तारीख डिक्लेअर करपाक कितको वगत लागता तो तुमकां खबर आहा. अध्यक्षाक सांगले अध्यक्षान डिक्लेअर करचें. अध्यक्षान इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें 17 नोव्हेंबर 2024. ताका 1 मिनिट सुद्धा लागचे ना, बरोबर. त्याच्यानंतर प्रश्न हे आसा आमचे सारखे हेच्यावर हेतून गेले आम्ही. त्याच्यानंतर प्रश्न आसलो तो हेचो जी कमिटी इलेक्शन कमिटी आहा ती डिक्लेअर करपाची. इलेक्शन कमिटीची प्रथा कितें आसता, पयली एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हांगा सॉर्ट आउट करता. म्हणजे कोण कोण कित्याक येता रे, कोण कोण जे बरे बरे मनीस असता त्यांचे सॉर्ट आउट करता. आणि आमच्या समाजांचे कोण म्हणजे जे केपेबल आहा जे ही कमिटी हँडल करूंक जाय ते आम्ही हे आमचे जनरल मिटिंगेन एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेन सिलेक्ट करता. आणि ती नावां आसा पळय ती नावां मागीर ह्याच्या आमसभेच्या म्हायतीक लागून सांगता. मागीर तेन्ना हांवें कितें केलें, अध्यक्षाक सांगलें जी नावां आसा पळय 5 नावां सांगपाक केदो वगत लागतलो. त्या प्रमाणे अध्यक्षान 5 नावां डिक्लेअर केली. थंय कोणीक आज सांगलें ना की ही 5 नावांक आमचें ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. 5 मिनिटांनी काबार जाली तुमची. राव 5 मिनिटांनी खंय काबार सांगता न्हू हांव जावंक ना काबार 5 मिनिटांनी जावंक ना. आमची सभा 10 सुरू जाली आणि 11:35 सोंपली. 10 सुरू जाल्ली सभा 11:35 सोंपली. अशोक बाबा आता आनी एक खबर सांग, आता इलेक्शन 17 तारखेला तुमच्या पॅनल तुम्ही पत्ते धाडटले बरोबर ना. ते आम्ही अजून ठरवून ठरवून आता ठरवले आम्ही. अजूनही चिरपाक उरला टाइम ना आमची ही सगळी लबडी सोपानच केली ना. 100 वर्सां जाली झगडटा मरे आमी. तुमच्या फॉरांना जे हे दिता निवाडो दिता खंयच्या आधाराचेर कितें पॉयंट बी तुमकां खबर आहा, खंयच्या कितें आर्ग्युमेंट जालें तुमच्या फॉरांना. चौकश नोटीस चौकश नोटीस जजान ओपन कोर्टान सांगले की प्रोसिजर सारको फॉलो करूंक ना. खरें म्हणशें जाल्यार एज पर 1860 सोसायटी एक्टा प्रमाणे खंयचीय सोसायटी आसल्यार ताका पयलीं चौकश नोटीस काडची पडटा. आनी चौकश नोटीस काडल्या नंतर तेणी हियरिंग घेवचें पडटा, आपोवचें पडटा, सबमीट कर म्हणून सांगचें पडटा डॉक्युमेंट. ते ताका आतां सांगलां 4 तारीखेक नोटीस काड म्हणून कोणाक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर. आनी ही पळय जी ऑर्डर तेणी पास केल्ली एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाची, आमी कांयच दिवंक ना, हें करूंक ना, तें करूंक ना, तुमी घेतला ते सपरेट. तेचो लंबी चोडा ऑर्डर आहा ती तेजी ऑर्डर नॉन अवॉइड केल्या म्हणजे सॅटिस्फायड केल्या. म्हणजे ते ऑर्डरीक आनी मिनिंगूच उरोवंक ना. आतां कितें आहा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक आतां मातसो सिरियस मॅटर जालें न्हू. आतां ताका कसली ऑर्डर पास करता आसतना हायकोर्ट इंटरवल आहा म्हणटकूच 2 विकाचो टायम दिला. म्हणून आतां ताका सिरियस मॅटर आहा हो हायकोर्ट इन्वॉल्व आहा म्हणजे ताका बरी विचार करून ऑर्डर बरोवची पडटली आमचे कडल्यान सगळे घेवन 2 वीक. सो तुमकडे आता सद्याक फंड कितलो आहा. फंड सिक्रेट सिक्रेट फंड कसं आम्ही सांगता आम्ही सांगला तेणी सांगला तेणी सांगला त्यांची बॅलन्स शीट एका कदाचित 3 कोटीचे 30 कोटी आसूंक शकता. कित्याक ते व्हडले लोक न्हू. जेन्ना ते समाजाचेर इतल्यो केसी घालता. आयज आमी 6 वर्सां झगडटा. 6 वर्सां आमी तेंचे कडेन झगडटा आनी आमी झगडून आता लास्ट हायकोर्टान सुद्धा आमी थंय जिखले आनी परत आता डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आता हे केला रिफर. आता पळय आता तिशान हो कुंकळकार पळय आहा तो एक ओबीसीचोच डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार
हय ओबीसीचो OBC. ओबीसीच तो ताका ओबीसीची आपुलकाय आसतली. आता तो हायकोर्टावरच्या डायरेक्शना प्रमाणे कशी ऑर्डर दिता न्हू ती आमी पळोवया न्हू मागीर फुडाराक. हायकोर्टान अशें म्हटलां समज इफ एनी इलिगल एक्टिविटीज फाउंड देयर इज रायट फॉर द रजिस्ट्रार टू डिसमिस एनी. ना म्हणूंक ना आमी नको. म्हणूंक ना आमचे कडेन ना ना हायकोर्टान काय म्हणूंक ना तशें. ना 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 काय आजीन पडोंक ना. ना ना म्हणूंकच ना न्हू ऑर्डर खंय ओपन कोर्टान फक्त सॅटिस्फायड केल्या ऑर्डर तेजी नन अलर्ट केल्या. आनी शोकस नोटीस म्हणटा ती शोकस नोटीस आमकां काडून आमची इन्क्वायरी कर म्हटल्या ताका. आनी 2 आठवड्यान तुजो कितें आहा तो रिपोर्ट दी. एज पर द रूल जे 20A चेर कितें आसा पळय ना ना 28 आमकां लागला 28 त्या प्रमाणे कर म्हटला तेका. 28 न्हू तो 28. ना ना 28 थँक्यू थँक्यू. कितें 683 लोकांची ऍडव्हर्टायज. कितें ना ना 28 ही मातशी ताका ऍडव्हर्टायज खबर ना. मातशी ऍडव्हर्टायज ओके थँक्यू कॅन्डल. राव ही